सगळ्यात मोठो प्रॉब्लम म्हणटा तो वेस्ट मॅनेजमेंटाचो. हिंगासर दिसा एक 40 टन सुमार वेट वेस्ट तयार जाता, 35 to 40 टन्स. फाटल्या दिसांनी पॅन्डेमिकान हो वेट वेस्ट मातसो कमी जाल्लो, कित्याक रेस्टॉरंटां बंद आसली, हॉटेल्स म्हापशेची बंद आसली, गेस्ट हाऊसीस बंद आसले आनी हो वेट वेस्ट म्हाका दिसता 20 टनाचेर येयल्लो. कलेक्शन म्हाका दिसता 50% जायना आनी जे कलेक्शन जाता ते व्हरोन डंप जाता, ते व्हरोन ट्रीट जायना. गोंयान अशी एकूय पंचायत व म्युनिसिपालिटी अशी ना की ते व्हरोन ट्रीट करता. ट्रीट आमी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे सालिगांव प्लांट आनी आतां न्यू प्लांट विच इज कमिंग अप एट काकोरा, ते दोनूय प्लांटांनी हो ट्रीट जावन हेची इलेक्ट्रिसिटी जातली. थिंगासर ऑलरेडी जाता, थिंगासर 1-2 म्हयन्यांनी प्लांट रेडी जाले काय थिंगासर साऊथ गोवाचो वेट वेस्ट ट्रीट जाता. आमी वी वर प्रोसेसिंग वन फायल जी आमकां म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलान चेअरपर्सन आनी सगळ्या मेंबरांनी आमचे कडेन एक रिक्वेस्ट केल्लो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन की आमचो 5 टन तरी वेट वेस्ट तुमी घेवचो म्हणून, 5 टन्स. सो आमी एका एप्रुवल दिल्ले आहा, मान्यता दिल्ली आहा आनी हो वेट वेस्ट आमी तेंचे नेक्स्ट विकानसून आमी घेवपाची आमची तयारी आहा. म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिला कडेन खुबशे वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट कलेक्ट करपी मनीस खूब आहा, पूण म्हाका दिसता काम सारकें जायना. क्युबिक मिटर आमी ट्रीट केल्लो आहा म्हापसा वचून पळया तुमी, गणेशपुरीन वचून पळया 180,000 टन्स. इज नॉट स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट. 25 इयर्साचो वेस्ट हो आमी ट्रीट केल्लो आहा आनी फुडें आनीक डंप जावचो न्हू म्हणून आमची मागणी. आमी हे कोडीत करूंक सोदतात. सगळे म्हापशेकार म्हाज्या वांगडा आसतले ह्या कारणाक लागून. सगळे म्हापशेच्या लोकांक जाय आमची म्हापसा सिटी क्लीन जाली आनी चेअरपर्सनाकूय जाय आनी ह्या कावन्सिलराकूय जाय, पूण कोणे तरी फुडाकार घेवपाक जाय. हेका एक स्पेशल इंजिनियर घालचो पडटलो ते आनी हे इंजिनियराक ट्रेन करपाक आमचे इंजिनियर येवपाक रेडी आहा. बट वी आर कमिंग एवरी डे टू म्हापसा. आमचे आपले कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रत्येक फॅमिलीचो मनीस म्हापशा बाजाराक येता, म्हापसा हायर सेकंडरीक येता, स्कुलाक येता, कॉलेजीक वयता, स्कुलान सगळ्याक येता. सगळे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस हिंगा आहा, मामलतदार ऑफिस हिंगा आहा, सगळी गव्हर्मेंट ऑफिसां हिंगा आहा. सो वी वॉन्ट टू सी म्हापसा क्लीन.